जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जब पुलिस डरती है लाठीचार्ज चलती है, जब पुलिस डरती है लाठीचार्ज चलती है। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम। स्लोगन दी म्हणा एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। गली गली में शोर है चोर है, गली गली में शोर है बीजेपी चोर है, गली गली में शोर है चोर है। एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो। रिजाइन करो रिजाइन करो रिजाइन करो रिजाइन करो, रिजाइन करो रिजाइन करो रिजाइन करो, रिजाइन करो रिजाइन करो। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय। आयज आम्ही वंदे थँक्यू आयज आमचो मुद्दो एक येयलो आहा कित्याक लागून हे जे 3 दीस पयलीं घटना जालो आहा दिल्ली जे मारामारी जालो आहा लाठीचार्ज जालो आहा अगेन्स्ट द यूथ ऑफ इंडिया द सिटिझन्स ऑफ इंडिया प्लस आमचे राहुल गांधीचेर ऑल्सो अटॅक जालो आहा तेचेर द पुलीस ऑफ दिल्ली त्याचे विरुद्ध लागून आमी आयज येयलो आहाय आयज आमचे मदें प्रॉब्लम लिडर्स ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मुरुगमाव आख्खे मुरुगमाव तालुकाचे काँग्रेसचे लिडर्स आयज आमी हिंगा वास्को ऑपोजिट सेक्रेटरी जमा जालो आहाय दाखोवपाक सपोर्ट टू एंड टू अगेन्स्ट दिस रॉंग डुईंग ऑफ द दिल्ली गव्हर्मेंट रॉंग डुईंग ऑफ दिल्ली पुलीस रॉंग डुईंग ऑफ द बीजेपी हे जाला की पेपर लीक जाला म्हणून जायते लोक जायते यूथ आमचे एक्सपायर जाले सुसायड केलो आहा ते सुसायड करून ते गव्हर्मेंट कांय केरूच ना सो तितून लागून आमी आमचे एक सीजेपी पार्टीन एक मोर्चा काडलेली दिल्लीतून दत्ता मंदिरात तितून चोवपाक गेले जाल्यार लाठीचार्ज जाली भुरग्यांचेर व्हिडिओचे चोयल जाल्यार केशकेशी लाठीचार्ज जाला केशकेन युथा मारला आमकां दुख लागता दॅट इज द फ्युचर ऑफ इंडिया पुलीस दिल्ली पुलिसान द हेल्प ऑफ बीजेपी गव्हर्मेंट इज द शेम ऑफ बीजेपी गव्हर्मेंट शेम शेम हे शेम ऑफ बीजेपी गव्हर्मेंट जे एशको लाठीचार्ज करप म्हणल्यार इट इज टोटली कंडेमेबल बाय ऑल दी पार्टीज ऑफ गोवा नॉट ओनली इन गोवा बट ऑल अक्रॉस इंडिया स्टेट आयज ताका लागून आमी सगळे आख्खे मुरगांव तालुका आयज हाजीर येयलो आहे टू प्रोटेस्ट एंड कंडेम दिस इंट्रॉसिटी एंड दिस इज अ टोटल क्राइम सेकंडली एक आमचो एक्स एमपी फ्रॉम नॉर्थ गोवा नरेंद्र सावयकर तेणे कितें म्हणला सॉरी साउथ गोवा तेणे कितें म्हणला दॅट ऑल दीज यूथ्स आर टर्माइट्स हाऊ द हेल डज ही नो वी आर टर्माइट्स यू आर द मदर एंड फादर ऑफ टर्माइट्स यू हॅव क्रिएटेड अ टर्माइट इन युअर फॅमिली तुगे घरा बसून एक टर्माइट हा आमकां म्हणोवप येता अशें करून की तूं आमकां सगळ्या युथाक टर्माइट म्हणटा वी कंडेम युअर एक्ट यू शूड अपोलोजायज अलॉंग विथ द सीएम ऑफ गोवा प्रमोद सावंत दोगांय अपोलोजायज करपा जाय कित्याक तुमी हे कालचे प्रोटेस्ट आमकां स्टॉप केलेले काल इन आझाद मैदान सो वी कंडेम बोथ दीज एक्ट्स एंड दिस इज अ टोटल डिसहार्मनी क्रिएटेड बाय दिस गव्हर्मेंट थँक्यू आयज आमी हांगासर जमलेले आसा ज्या प्रमाणे दिल्ली प्रोटेस्टाचे जंतर मंतराचेर भुरग्यांक तेंच्यांनी मिसहँडल केले दिस इज लायक दादागिरी धमकी दिल्या भशेन हाडलेला भुरग्यांक दे आर बीन कॉल्ड क्रिमी लेयर चिल्ड्रन फ्युचर ऑफ इंडिया
टुडे दे वील रन द इंडिया कित्याक युथांतल्यानूच तूं मागीर सिनियर जाता न्हू. सो वी डिसायडेड टू हॅव ऑल ओवर गोवा आयच्या दिसा आमी सगळ्या कडेन तालुका लायन प्रोटेस्ट केल्ले आसा. जाल्यार एक वायट गोश्ट दिसता की आमी परमिशना खातीर मागलेले आनी परमिशनाचेर आमी बरयल्लें की इट वील बी डिसिप्लीन अँड पीसफूल मोर्चा. बट गव्हर्मेंट वी प्रोटेस्ट बट आमकां तेंच्यांनी पुलिसान सांगलें आमचें रिजेक्ट केलें एप्लिकेशन सेईंग दॅट एप्लिकेशन केम लेट आणि बींग इट इज ट्राफिक कंजेशन जातलें. पण देर इज नथींग लायक दॅट. वी आर फॉलोईंग सत्यमेव जयते. आमी आमच्या भारत देशान महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर आंबेडकर यांचे प्रिन्सिपल आमी फॉलो करता. दे हॅड फायट फॉर द जस्टीस. आमी हार्मफूल अँड अनलॉफूल वी आर फॉलोईंग द प्रिन्सिपल ऑफ गांधीजी. सत्याग्रह एट द सेम टायम अहिंसा आणि सत्य ते प्रिन्सिपल फॉलो करपी वी आर तेंचे इन्स्पिरेशन घेतलेले आमी सगळे यूथ आसा. सो आमकां डेमोक्रेटीक कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. वी आर देर. गव्हर्मेंटाक कितें केलें आमचें राहुल गांधी सांगपाक गेल्लो की आयदर यू टेक दीस इश्यू इन द फॉर द डिबेट. डिसिप्लिनरी एक्शन घेवप आणि अननेसेसरी कोणाक मारप विदाउट एनी इश्यूज इज व्हेरी अनडेमोक्रेटीक वे आणि हार्मफूल फॉर द आमच्या इंडियन कॉन्स्टिट्युशन. इट इज दे हॅड नॉट ओन्ली टच आमचे कॉन्शियस न्हू त्यांनी इंडियाचे कॉन्शियसनस तेंच्यांनी हर्ट केल्या. ज्या प्रमाणे मॅन हँडल केल्या लेडीजांक, बायलांक आणि चेडवांक लेडीज स्टुडंटांक इज व्हेरी कंडनेबल. आणि हांव तुमकां सांगता ज्या प्रमाणे आमचे गोंयचे जशें सांगलें की टर्माइट्स म्हणटा तांकां खबर ना दिसार द फ्युचर. हे भुरगे तांकां ह्या सत्ते वयल्यान काडून भायर उडोवपाची परिस्थिती जावपाची आहा. विनाशकारी विकृत बुद्धी अशी त्यांची परिस्थिती जाल्या. दे डोंट नो वॉट टू डिसायड अँड वॉट टू डू. आणि त्या प्रमाणे तेंच्यांचो एक मोर्चा काढलो आणि मोर्चान तेंचे अननेसरी देर वॉज नो नीड फॉर दीस मोर्चा टू कम आउट. आणि राहुल गांधी सिंगल मॅन इज आर्मी मॅन. ताका भिता एवरी टायम वी हॅड सीन राहुल गांधीचे आवाज काडटा. राहुल गांधी अशा रे राहुल गांधी अपोजिशन इट इज पीएमान अंडरस्टँड इट इज शॅडो ऑफ द पीएम. Opposition leader, voice of the opposition, voice we are asking for justice, voice we are asking for law. You cannot be deprived. So हो गव्हर्मेंट एक लाजदारीक आसा. गव्हर्मेंटाक ह्या चलोवपाक सत्ता चलोवपाचो हक्क नासा. हो चीफ मिनिस्टर जावन प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी म्हाका दिसता सरेंडर करपाचो. कित्याक हांकां दिसलें आनी हांकां ऑल ओवर गोवा ऑल ओवर इंडिया हांकां रिजेक्ट केला. त्या प्रमाणे जेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशन हार्म केला अनलॉ आणि लोकांक हार्म करता. एट द सेम टायम राम मंदिराचो इश्यू पळोवप आणि काल न्युक्लियराचेर कितें येयला की तेंच्यांनी न्युक्लियराचे हेतूंतले डॉक्युमेंट लीक जाल्ले आसा. पेपर लीक जाल्लो आसा. हाऊ मेनी टायम इट हॅज बीन 150 टायम. आणि लोक सुसायड जाल्या 25 स्टुडंट गोंयची स्टुडंट सुद्दां जाल्या. म्हणजे सो मच सॅक्रिफायस दीस चिल्ड्रन आर डुईंग. तेंचे पेरंट दिता तेंचे फ्युचर आसा. आणि हो धर्मेंद्र रिजायन जायना. सो हेंची कितली दादागिरी पळया तुमी. हे तुमकां कॅरूच करना शकता म्हणून आमी हो निशेध करपा आयिल्लो आसा. आणि आमच्या श्री कृष्ण आमकां येदा येदा धर्मस्थळ ग्लाणू भरती भारत. म्हणजे जेन्ना जेन्ना अन्याय जातलो तेन्ना आमी सगळ्यांनी अन्याय उदर रावंक जाय आणि आमची जस्टिसे खातीर आमी फायट करूंक जाय. सो वी आर पीसफुली कम हियर अँड वी आर आस्किंग फॉर जस्टीस and we are asking that the issue has to be taken in the parliament. This issue has to be taken in the आमचे गोवा असेंब्ली. आणि हेचेर इमिजिएटली एक्शन जावची आणि धर्मेंद्र प्रधानान इमिजिएटली सॅक करचो ताका. आणि तेणी इवन म्हाका दिसता एपोलॉजी मागपाची गरज आहा. आमच्या गव्हर्मेंटाक गोवा गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंट्रल गव्हर्मेंट तेंच्यान लॉ ऑर्डर तेंची फेलियर जाल्लो आसा. म्हणून अमित शहान तेचेर हे अपॉलॉजी मागपाची का. आमी सगळे पीसफुली येयल्ले आसा आणि सगळ्यांक मागता जो पर्यंत ताका सॅक करना तो पर्यंत आमचो हो मोर्चा आणि आमचें एजिटेशन चालू आसतलें. देव बरें करूं. A very good evening to one and all. I am come here today to show my solidarity with the youth of Delhi and our youth state of Goa. I am shocked to think that the young ones can be treated the way they have been treated, kicked and brutalized. This cannot be allowed. It is but right that we agitate and show our disgust at the way the youth were treated in Delhi. And youth is the future of our country. In fact, it is our duty and our responsibility to support the youth. The youth were fighting for their rights, and in a democratic setup, we have the right to express our thoughts on any issues, and nobody has the right to be physical and beat up. I've been told that some politicians refer to the youth as termites.
I did not know that human beings give birth to termites. They are not termites. They are the future citizens of this country, and they have every right. They are fighting for their rights, for a good education. Okay, and this cannot be allowed. It is but right that all of us come out together and support our youth and make sure that the incident that has happened will never occur again, because youth is our wealth. Youth is our future. I request the government of the day to please talk to the youth, find out what are the issues that they need, they want to be handled and solve their issues. Let the youth, especially the student body, they feel that their rights are being taken over. So talk to the youth and do what the youth requests as per the law. I hope that this issue will find a solution to the problems that our youth have expressed. And please, I request the police never manhandle young girls and ladies. I think it's an act of cowardice to mishandle youth and especially young girls and ladies. I request the government to take action wherever the law has been misused and ensure that peace and good governance returns to the state of Goa. Thank you. आयज आमी सगळे जाण आयज हाजीर आसा जे रॉंगफूल अरेस्ट वो कन्स्ट्रेन जाल्लेले आसा आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी आनी जे नीट UG पेपर लिकाचे स्कॅमाक लागून आयज आमी पळयलेले आसा की नॅशनल मेडिकल कमिशन एक्ट 2019 स्थापीत जाले आनी तेजे अंडरान नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापीत जाता अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एड्युकेशन. आता हे जी एजन्सी पळय आहा तेजे अंडरात नीट UG एग्जाम घडयता. आता ही जेन्ना एजन्सी इतली कॉम्प्रोमायज्ड आसा, जेन्ना इतली लीक फ्रॉम 2015 लीक जाता, पेपर लीक जाता, आमी पळयलेले आसा की नॉट हे जे नीट UG पळय आसा MBBS अदर मेडिकल स्टुडंट्सांक लागून हे टेस्ट जाता. अरे इफ दिस मेडिकल प्रोफेशन दिस टेस्ट आर सो कॉम्प्रोमायज्ड, what is the future of these medical students? आमचे पळय मेडिकल स्टुडंट्स पळय आसा, they have glorified all over the world, they have been working all over the world. Will they have any value? जेन्ना आमी जी ऑथॉरिटी पळय इतली कॉम्प्रोमायज आसा आनी जेन्ना इतली लीक जाता, एक्शन कित्याक ना? सो आमी डिमांड करता की जे एड्युकेशन मिनिस्टर पळय आसा ही शूड टेक द ओनर्स अँड रिझायन. आमी पळयलेले आसा की बिट्स बिलांनी 8 भुरगे मरता. सीएमान सांगलेले की कलेक्टरान एक रिपोर्ट काडटा, खंय आसा तो रिपोर्ट? तेजो रिपोर्टाचो आन्सर कित्याक ना? एक्शन कित्याक ना? सो डज दिस गव्हर्नमेंट केअर फॉर द फ्युचर ऑफ अ यूथ एनीमोर? So I request all the youth of the state to wake up and rise against this wrongdoing of this government and protect your future. आयज आमी हिंगा सगळे जमले आसा, आमी युथाचे पार्टी आसा आनी स्टुडंटाचे पार्टी आसा. आयज तुमी जाणा की नीट पेपर लीक जाले म्हणून आयज स्टुडंटान एक रिक्वेस्ट केल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की तुमी एक्शन घेवपाचें म्हणून. तर एक्शन कांय जावना म्हणून स्टुडंटान एक प्रोटेस्ट केल्ले. प्रोटेस्ट करून कितें जालें अशें आसा. सो हे प्रोटेस्टान 26 स्टुडंट सुसायड जाले आनी 152 पेपर लीक जाले. सो आयज हे गव्हर्मेंटाची तुमी हे पळया की पेपर कितले बी लीक करूं आमी सुसेगाद आसा. आमकां स्टुडंटाचे लागना, आमकां युथाचे लागना, आमकां कॅरियर लागना. अरे आयज तेंचे बी भुरगे आसा, ते बी शिकता. म्हळ्यार तुमी तुमचे सगळे फ्युचर भुरग्यांचे प्रिपेर करपाक लागला. तुमी कितें तरी करा मरे. आयज रोडाचेर येवपाचें कारण कितें? तुमी अकाउंटेबिलिटी आसा, तुमी सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. आयज आमचे युथाचे लाठी चार्ज जाला, आमचे राहुल गांधीचे हे केला, अरेस्ट केला. हे कित्याक लागून? आमी एक बरें मांग करून सकयल आयले बाबा हे तुमी कितें आसा ते अकाउंटेबिलिटी दिवपाक जाय आनी अरेस्ट करपाक जाय म्हणून. आनी कोण केला? द टॉप मोस्ट लिडर दॅट इज द एड्युकेशन मिनिस्टर हॅज टू रिझायन. एंड अमित शाह आयज होम मिनिस्टर तो चलयता, ताका बी रिझायन करपाक जाय. करना.
तुम्ही आमचे अगेन्स्ट प्रोटेस्ट काढता आणि तुम्ही भायले लोक हाडटा, तुम्ही पेड प्रोटेस्ट हाडटा, ते कितें चल्ला? आयज आमचो लोकल MLA दाजी सालकर, हांव नांव घेता, दाजी सालकरान कितें सांगला की हे भुरगे आसा पळय ते भायले ते चड केल्या आमी आमची गव्हर्नमेंट पळयतले की तांकां भायर धाडून जाय. तूं कोणाक डावट घेता? तूं आमची इंडियनाक डावट घेता, आमची इंडियन स्टुडंटाक डावट घेता. दे आर द फ्युचर ऑफ इंडिया. सो हांव तुजे कडेन मागता, दाजी तुवें कितें केलां तें रॉंग आसा. तुवें येवन मिडियाचे फुडें एपॉलॉजी मागपाक जाय ते स्टुडंटाक तुवें भायले सांगला म्हणून. आमी ना जाल्यार तुजे ऑफिसाचे फुडें येतले 10 दिसान आनी तुका सांगता की तुवें कितें केलां तें रॉंग आसा आनी वी ऑल कंडेम. आमी स्टुडंटाच्या वांगडा आसा आनी सदां स्टुडंटा वांगडा रावतले आमी. अरे पळय 20 तारखेक न्ही आमकां आमच्या स्टुडंटाक भरपूर धाडायले, टियर गॅस सोडले तांकां तेचेर आनी तांकां मार भरपूर केली, तेंचे हात पाय मोडले. आनी 21 तारखेक टू टेक अप दीस मॅटर राहुल गांधी वेंट टू मीट द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट. ही वेंट विथ द ऑपोजिशन and he asked the speaker permission to take up this matter in the parliament. सध्या monsoon session चालू आहे न्ही पार्लियामेंटाचे. He went to ask the speaker to take permission and take up this matter for debate in parliament. ताका स्पीकरान सांगले की बाबा I don't have permission from the government. Now who is the leader of the parliament? The speaker, not the government. He can take whatever matter he wants for discussion in parliament, which he did not do. So Rahul Gandhi did not have any option because they are democratically not available for debate. म्हणून तेणे afterwards, along with some opposition leaders, they went and outside the PM's house and they were protesting there. His sister was there and opposition leaders were there. थंयसून तांकां ओडून रस्त्यावरून झरकून ओडून व्हेरून डिटेन केले. So there is no democracy in this country. If you cannot ask directly, you cannot debate in parliament, what are they going to do? What is going to happen? You cannot just bring up any matter. Thank you. आयज तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतली की भारताच्या युथाक आणि भारताच्या स्टुडंटाक जवळपास 30 दीस जाले ह्यो जो स्ट्रायक दिल्लीच्या जंतर मंतराचो जो चालू आसा. ह्यो स्ट्रायक जो आमच्या युथान आनी स्टुडंट्सान जो घेतलेलो तो स्ट्रायक फक्त एकूच कारणा खातीर घेतलेलो आनी तो जो मोटीव तेंचो आसलो तो फक्त इजी आनी सिंपल आसलो की ह्या देशाक एक करप्ट फ्री एक बऱ्यांतली एड्युकेशनल सिस्टम मेळची म्हणून. 2 दीस पयलीं ह्या केंद्र सरकारान तेंचो ह्यो स्ट्रायक मोडपा खातीर पुलिसांक फुडें हाडलो. पुलिसांक फुडें धाडून तेंच्यांनी ह्या स्ट्रायकाचो हेंचो आवाज बंद करपा खातीर भुरग्यांचेर दाणे मारले. खूब जाणांचे हात तुटले, थोड्यांच्यो तकल्यो फुटल्यो. पूण ह्या सरकाराक कसलोच फरक पडोंक ना. सांगचें म्हणल्यार आयज जेन्ना असल्यो घटना घडटा तेन्ना खूब दूख जाता आनी हे पॉलिटिसायज करपाचें आसना. पूण सांगचें हेतू ह्यो की जेन्ना हे जे प्रॉब्लम्स आसा लोकांचे जे प्रॉब्लम्स सॉल्व जायना गव्हर्मेंटा कडेन तेन्ना ऑपोजिशनाक फुडें येवचें पडटा. आनी म्हणून आमचो LOP श्री राहुलजी ह्यो इश्यू घेवन फुडें प्रोटेस्ट तांकां आदार दिवन म्हणपा तेणें ते फुडें घेवपाक म्हूण ठरयलें. परत तेच केलें हेंच्यांनी. पुलिसाक फुडें हाडून तेका डिटेन करून घेतलो आनी तेचो आवाज बंद करपाक गेले. हे दिल्लीन चलता आसतना गोंयान हांगासरल्या एक माजी MPन BJPच्या ह्या सरकाराच्या तो एक स्टेटमेंट पास करता की हे जे कॉक्रोच आहा ते आतां कॉक्रोच उरोना ते टर्माइट जाल्या खंय तरी आनी गोंयच्या युथांक तेणें इनडायरेक्टली टर्माइट म्हणलो. आतां ह्यो टर्माइट कित्याक मोडलो कसो मोडलो तेका म्हाका दिसता तेणें जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय. पूण तो केन्ना उलोवपाक वयता तेणें भलतेंच कितें उलयता तो. आयज आमी सगळे हांगा जमल्या ह्यो ज्यो 3 घटनाय घडल्यात तेका स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट करपाक आनी हो सारको एक पिसफूल प्रोटेस्ट आसतलो. हितून आमी
ज्या युथांक आयज टर्मायट म्हणल्यार त्या युथाच्या सपोर्टान आमी आयज हांगा येयल्ले आसा. हांव सांगपाक सोदतां हे जो गव्हर्मेंट ज्या लोकांक ह्या भुरग्यांक आमच्या बेसीक नेसेसिटी म्हणल्यार एक एड्युकेशन सिस्टम जावं एक करप्ट फ्री एड्युकेशन सिस्टम जावं किंवा एक एम्प्लॉयमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटीज दिवं हे तेंचे कडेन जमलें ना. पूण ह्याच युथांक ते कॉक्रोच आनी टर्मायट्स म्हणपाक मात फुडें ते खंयच्या अधिकारान आनी खंयच्या हक्कान हे म्हणपाक सोदता म्हणटा ते म्हाका जमलें ना. हांव आयज गोंयच्या युथांक तशेंच भारताच्या सगळ्या युथांक सांगपाक सोदता ऑपोजिशन was with you all, opposition is with you all and will always be with you all because wrong is wrong आणि आम्ही हे टॉलरेट करून घेवपाचे ना. थँक्यू. मेरा नाम सैयद वारिस है, मैं वास्को से बिलोंग करता हूँ. सो करंटली ये प्रोटेस्ट जो है यूथ का काफ़ी दिनों से चल रहा है, बट फिर भी गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है. हम यूथ सिर्फ यही डिमांड करें कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, बट गवर्नमेंट को कम से कम सामने आके यूथ से डिस्कशन करना चाहिए कि ये सॉल्व कैसे करें इशू. बट इन स्पाइट ऑफ दैट पीसफुल प्रोटेस्ट होने के बाद भी पुलिस बहुत ब्रूटली स्टूडेंट्स को वहाँ पे मार रही है, जो कि कम्प्लीटली गलत है. बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये सब कुछ हो रहा है. सो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. नमस्कार. आयच्या प्रोटेस्टाक हाजीर असलेले आमचे यूथ प्रेसिडेंट, गोयचे यूथ प्रेसिडेंट काँग्रेसीचे अर्चित नायक, तसोच मुरगांवचो ब्लॉक, कोर्तालीम ब्लॉक आनी दाबोलीम ब्लॉक. मोठ्यान उलय. एक्चुअली वायट दिसता कित्याक प्रोटेस्ट करपाक की युथां खातीर आमी प्रोटेस्ट करता. 1 म्हयनो जालो खंय तरी हो प्रोटेस्ट चालू आहा. पेपर लीक आमी ल्हानपणा आमी आयकताले की पेपर लीक जाले, क्वेश्चन लीक जातालो. आतां पेपर लीक जावपाक लागले. पेपर लीक ते बी सादी एग्जाम न्हू, नीट एग्जाम. आनी तेका लागून नीट एग्जाम प्रिपेर करपाक 2-3 वर्सां वयता. 2-3 वर्सान जेन्ना भुरगो प्रिपेर्ड जाता नीट एग्जामा खातीर आनी आन्सर करता, आनी 3 मे 2026 जी एग्जाम जाता आनी गव्हर्मेंट 12 मे 2026 म्हणटा एग्जाम कॅन्सल, पेपर लीक. त्या भुरग्याक कितें फावा? त्या भुरग्यांक कितें जावप जे 2 वर्सां करून आपूण सगळें सॅक्रिफायस करता? इजी न्हू. एक बेश्टीक 20 मार्क्स पेपर आन्सर करपाक म्हयनोभर भुरगो स्टडी करतात, सगळे आपले सॅक्रिफायस करता, फंक्शन सॅक्रिफायस करता आनी तो पेपर आन्सर करता. म्हाका खंय तरी दिसता हो सरकार, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, भ्रश्ट जुमला पार्टी आमकां हांगा रावपाक दिवपाक ना, आमकां इंडियन रावपाक दिवपाक ना, आमकां गोंयान रावपाक दिवपाक ना. तेका लागून तेंच्यांनी युथाक जमनीर हाडलेले आसा. कांयच दीस पयले जंतर मंतरा कडेन 3 म्हयने जाले, आतां 30 डेज जाले हो प्रोटेस्ट चालू आसा. आनी तेका लागून आमचो LOP लिडर राहुल गांधी जेन्ना थंयसर आमचो प्रायम मिनिस्टराच्या घराच्या दारान गेलो आनी बसलो, तेन्ना तेका तेणी उखलून येलो. अरे LOPक रायट आसता, जेन्ना रॉंग जाता तेन्ना LOPक रायट आसता. आनी तेच तर डेमोक्रेसी. तेन्ना तूं ओपोजिशनाक उलोवंक दिना, ओपोजिशनाचो आवाज पॅक करून सोदता. खंय रे उरला डेमोक्रेसी? खंय रे उरला? गोंयान जमण्यो काबार केल्यो, न्हंयो काबार केल्यो, दोंगर काबार केले, आता हे एज्युकेशन काबार करपाक उठलेले आसा. हांवें आयजूच न्यूज आयकल्या प्रमाणे आमचो गोंयचो एक यूथ सुद्धा त्या सुसायड हितूर म्हाका दिसता खंय तरी मरण पावलेलो आसा. आनी तेका लागून वायट दिसता, खरेंच तर वायट दिसता. जे युथा खातीर आमचो आमी फ्युचर म्हणटा आनी युथा खातीर आमी करता, ते खंय तरी फ्युचर हो गव्हर्मेंट हाडूंक मागता. आमी हे यूथ चड व्हडले काय मागिना, चड व्हडले काय मागिना. फक्त रेजिग्नेशन मागता ते फक्त त्या हेल्थ एज्युकेशन मिनिस्टराचे धर्मेंद्र पाल काय फाल हेजे तो डेजिग्नेशन मागता. हेच्या वयर काय मागिना. तेका आमी म्हणिना तुका टर्मिनेट कर, इंडियेच्या भायर घाल. खंय तरी थोडे आमदार
येतात आणि म्हणतात बांगलादेशाक धाड. आमच्या इंडियेच्या लोकांक तू बांगलादेशाक धाडटलो? अरे तुझो सेन्स खंय पावला? सेन्स ऑफ ह्युमर तुझो खंय पावला? तुझो सेन्स ऑफ ह्युमर गेलेलो आसा. म्हाका दिसता येता त्या इलेक्शनाक जे आसलेले टर्माइट सारखे आमच्या अजित बाबान सांगले टर्माइटान तेंची तकली पिड्यार केलेली आसा आणि टर्माइट म्हटल्यार वायटी, हेंका वायटी लागूंक लागलेली आसा. थोडेच दीस उरल्या, 3-4 म्हयने उरल्या, तितून ते टर्माइट लागून हे भारतीय जनता पार्टी गोंयासून एक हिस्ट्री आसा. जेन्ना गोंया आवाज करतात तेन्नाच आख्ख्या इंडियेन आवाज जाता आणि हो आवाज आमी करपाची गरज आसा. हांव मागता सगळ्या युथांक, गोंयच्या युथांक की सगळे जागे जावपाची गरज आसा. जागे जावन हे टर्माइट कोण ते आमी तांकां दाखोवपाची आसा. आमी बीजेपी खातीर आमी टर्माइट जातले आणि आमी तांकां खातले हे आमी सगळे एक जावन करपाची गरज आसा. हांव मागता सगळ्या युथाक गोंयच्या की एक जावपाची गरज आसा आणि हेंकां सगळ्यांक घरा धाडपाची गरज आसा. हांव तशेंच सगळ्यांक युथांक जे जे कोट्टालेम, दाबोले, वास्को आणि आमच्या मुर्मुगोवान सगळे येयलेले आसा तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. आणि तशेंच आमचो युथ प्रेसिडेंट, डायनामीक युथ प्रेसिडेंट जो करून सगळे गोंयाभरान भोंवता आणि युथांचे क्वेश्चन्स आणि मागता. हांव तेकाय चड मनांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. भारत माता की जय मातरम! 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 So I'm a physiotherapist, so I also had to answer NEET once upon a time. So when I answered NEET, it was not something very easy. I also had to sacrifice all my holidays. I didn't get to spend time with my family. I had to sit in a room, study, and finally I answered that exam. So what I want to say is I know exactly what those students must have felt, because everybody does not pass in the first attempt. It takes really 1, 2, even third attempt sometimes it takes. So it is a very, long and strenuous process for us to answer that exam. It is not at all easy. And after you give that exam and you get a good score and then suddenly they say, oh, the paper has leaked and so you have failed the exam. It does not really work like that. Just think about how much time we have put in over there, how much hard work we have put in over there. It's not a joke. And our parents with us, they will not go to family functions. They will not go anywhere just because they want to support us and be there for us. And then those children die. After doing all of this hard work, they die. What went of the government in this? Nothing. They didn't lose anything. It didn't even pinch them. It's just us, okay? Because we faced it, we know what it is, okay? So I would request the government that, see, in 2021 it leaked, 2024 it leaked, 2026 it leaked. Enough is enough now. I think Dharmendra Pradhan has to resign. That is all the youth is asking for. Nothing wrong that we are asking for. So you have to give us what we are asking for. And also the compensation that you're supposed to give for the children who are dead and gone, you have to give them a good compensation. It cannot be just something. Okay, that is all that we are asking for. That is, and the parents who are standing here and the youth that is standing here, they know what is the loss of a kid. They know what is the loss of a friend. They know how the parents are going to, how much time it is going to take for the parent to come out of this. It is not easy. All of our emotions are linked to this. It is not just something that you make money out of, okay? This is about our emotions. So please respect our emotions and give us justice. That's all we are asking. Okay, we are not anti-nationals. We are in the support of the nation. That's it. I just have one question to Mr. धर्मेंद्र प्रधान. तुझे शर्म नहीं आती क्या? इतने सारे स्टूडेंट्स को देख रहा है, तुझे सच में शर्म नहीं आती है क्या? मिस्टर नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि स्टूडेंट्स को उनका जस्टिस मिलेगा. कैसे मिलेगा जस्टिस? कैसे लाठीचार्ज हुआ था? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? मिस्टर होम मिनिस्टर से मेरे को एक क्वेश्चन है, क्या चल रहा है? स्टूडेंट्स आर टेररिस्ट और समथिंग? क्या चल रहा है ये इंडिया में? इज इट अ डेमोक्रेसी और नॉट? Hi guys, I am Riya D'Souza from Vasco. Today I am standing forward for all the youths over here. हांव आयज मुखार सरला सगळ्या युथा खातीर जे दिल्लींत जाला ते भरपूर वायट जाला. भुरग्यांक हे भाशेन मारला ते भाशेन मारपाक फावो जायना. ते भुरग्याच्या आडा बीन मोडला, थिंगा तोकली फोडल्या. हे कितें चल्ला? आमकां आमचो हक्काचो आमकां हे दी, आमचे रायट्स दी, कितें आहा ते दी आमकां. आमी इतली यूथ भायर सरला आनी हांव मागता आनी युथाक भायर सरोन हे सगळे वास्कोक जागोवपाक. कितें चल्ला तें सारकें न्हू तें. थँक्यू.
हांव आयज एज अ पेरंट म्हूण येयला हे युथांक हे आमचे यंग जनरेशनाक सपोर्ट करपा येयला कित्याक आयज तेंका जाला फाल म्हाज्या भुरग्यांकूय जातले आमी कितें मागला फकत धर्मेंद्र प्रधानाचें रिजाग्नेशन मागला कित्याक लागून 3 फाटी केला समज आमी तांकां निवडून हाडपाक शकताय जाल्यार आमकां तितलो रायट आसपा जाय तांकां काडपाचोय सो भुरग्यां मारून करून करपाचें न्हू तुमी सो आमी इतलें मागताय हे रेजिग्नेशन तेणें दिवपाचें आनी हें दिले बगर आमी कोण स्टॉप जावपा नाय नॉट ओन्ली दिल्ली जस्ट सी द पावर ऑफ गोवा वास्को कालचो तुमी केश कोन येयलाय ती पेंजीम तुमकां आमी सांगताय हो आवाज आमी सोशल मिडियाचेर गेला दिल्ली पावपाक थिंग वचो जायना पूण आवाज पावपाक जाय की नॉट ओन्ली दिल्ली ऑल ओवर इंडिया ऑल स्टेट्स इन इंडिया सपोर्टिंग आवर यूथ generation and the termites are very dangerous एक कीड लागले न्हू आख्खे काबार जातले सो चिताय तुम्ही एक युथा तुम्ही फसका काडी मारल्या न्हू कितको लूज जातलो तो तुम्ही बसाय आणि चोयाय आमकां नो प्रॉब्लेम करीत रावाय तुमकां जायचे आयज मायक दिवू ना पूण आवाज इतलो स्ट्रॉंग हा की बायकाक भायर मारपा येयला आमी पुलिसांक जाय ते कराय पावर हा चलोय हो युथाचो आणि आमचो सगळ्याचो पावर तुम्ही चोयाय एज अ पेरंट थँक्यू हांव वालोर म्हणटा मुर्मगांव तालुक्याचे आमचे काँग्रेसचे सगळे लिडर दाबोळी कुठ्ठाळी वास्को मुर्मगांव आणि मायनॉरिटी ओबीसीचे चेअरमॅन मायनॉर प्रेसिडेंट बाकीचे सगळे महिलांचे मॅडम आयले हांगा सगळ्यांक वालोर आणि स्पेशली तुमकां सगळ्या युथांक आज वालोर कित्याक हो धर्मेंद्र प्रधान ज्याने हे नीट पेपर लीक केला गेल्ले 10 वर्सान अराउंड 125 पेपर लीक जाल्या 25 भुरग्यांनी जीव दिला पण आम्ही रेजिग्नेशन मागता धर्मेंद्र प्रधानाचो आम्ही गोंयभर आज प्रोटेस्ट दवरला गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन युथ काँग्रेसीन आणि आम्ही रेजिग्नेशन मागत आसा पण म्हाका दिसता आम्ही मागतात पण आम्ही ताका बरोवन दिवपा जाय कित्याक म्हाका दिसता तो स्वता एड्युकेटेड ना आणि ताका बरोवपा येना दिसता म्हाका म्हणून आता आमी ताका बरोवन दिवचें पडटलें रेजिग्नेशन ताजेंच दिवपाक हे जे बीजेपी पार्टी आसा पळय भ्रष्ट जुमला पार्टी ते तकलेन सुटल्या कळ्ळें ते कुड्डे भेड्डे आनी युथा कडेन इनसेन्सिटीव जाल्या तांकां युथाचे फ्युचराचे मातशें पडलें ना आतां ते म्हणटा 11,20,000 भुरगे पास जाले म्हणटा नीट एग्जामीक आनी सेलिब्रेशन करता भुरग्यांक ते फक्त क्वालिफाय जाल्या टू गेट अ सीट दॅट डज नॉट मीन 11 लाख स्टुडंट्स आर गोइंग टू गेट अ सीट गव्हर्मेंट कॉलेजीस असता मेडिकलाचे सेमी गव्हर्मेंट एडेड मेडिकल कॉलेज आणि प्रायव्हेट असता गव्हर्मेंट कॉलेजीन 11 लाख सीट दिता तुम्ही देशभरात सांगा म्हाका हे गव्हर्मेंट कॉलेजीन सीटी मेळना हे फक्त क्वालिफाय जाला हेतूंतले म्हाका 10% सीट मेळटले भुरग्यांक आणि उरिल्ले भुरग्यांक प्रायव्हेट कॉलेजीन गेले ओ इवन सेमी गव्हर्मेंट एडेड ताका 1.5 कोटी रुपये भरचे पडटा त्यांच्या पेरंट्सांक ते कोण भरतले यांचे बापूय आवय आनी बापूय हाडून भरतले पैसे सांगतात ते सो we want a change in the education system, complete education system. Our students are going through a trauma. This is a system which is a rejection system. जितले भुरगे एक्झामी रावतात एक 5 ते 10% भुरग्यांकूच सीट मेळटा बाकीच्या भुरग्यांक सीट मेळना सो इट इज मोर ऑफ अ रिजेक्शन सिस्टम काल सुद्धा आमचे काँग्रेस ऑफिसर सगळे हांगा आमचे लिडर आसा कार्यकर्ते आसा आणि सगळ्यांनी पहिले बीजेपी व्हडले हाड्डे भरून प्रोटेस्ट घेऊन आयले आमच्या ऑफिसात पण तो प्रोटेस्ट कित्याचो आशिल्लो हे तांकांच खबर नाशिल्ले त्यांच्याच कार्यकर्त्यांनी पायट दिला की हांगा म्हारगाय वाडल्या पेट्रोल वाडल्या डिझेल वाडला भाज्यो वाडल्या म्हणून आम्ही आयल्या अरे सरकार कोण आलो सरकार तुमचो म्हणजे आता तुम्ही येता प्रोटेस्ट करपा या हक्क सगळ्यांचो हक्क पण अरे शिकून तरी हाडा तांकां कितें उलोवपाचें कितें ना आनी हांव तुमकां खरें सांगता हे तुम्ही सुद्धा पयला मिडियांनी की देवाक सुद्धा नाका आशिल्लो प्रोटेस्ट कित्याक ते प्रोटेस्ट करपाक हाड्डे बडोवं आयले आनी पावस पडलो आनी तांकां छत्रछाया दिली काँग्रेस ऑफिसाचे सकलूच रावले बाबडे आमी मागीर तांकां उदक बी दिलें तांकां आतां पावपाकूय जाय जाल्यार आमी विचारलें तांकां पावपा आयला तुमकां सो हो हे सरकार आसा पळय सद्या तकलेन सुटला तकलेन फ्राक जाल्या हे आनी भुरग्यांक टर्मायट म्हणटा किडे म्हणटा अरे तुमी भुरग्यांक टर्मायट म्हणटा एक्च्युअल टर्मायट तुमी कित्याक तुमी टर्मायट्स म्हणटा ते आसता पळय किडे वायटी ते म्हणटा लांकडाक लागता आनी घराक लागता हे बीजेपी म्हणटा ती असली वायटी जी देशाक लागल्या आणि देशांतल्यान हांकां सारखे भुरगे आसा पळय हे सारखे भुरगे पेस्टिसायड भशेन तेंचेर काम करून हांकां धांवडावन घालतले बीजेपीक हे लक्षात दवरा हांव प्रत्येक युवकाक आज हांगा आयल्या तुमकां सगळ्यांक वालोर बिकॉज आतां हे देश पेटला
ह्या विशयाचेर आणि दे आर द फ्युचर ऑफ आवर कंट्री, दे आर द फ्युचर ऑफ गोवा, दे आर द मॅक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स who are going to vote in Goa in the coming election. I wish everybody all the best over here. You all continue your fight because you all are fighting for the right. You all are fighting for the future of Goa. आणि हे जे धर्मेंद्र प्रधान आणि हे नरकासूर बसल्या पाहिजे, सगळ्या नरकासूर सांगता हे सगळे आमचे महाभारतान सुद्धा सांगिल्ले की सगळे महाभारतान सुद्धा सांगिल्ले की आमचे सगळे एक झाले, लास्टाक कृष्णान मागीर दहन केले पाहिजे, सगळे हांगा कृष्ण जातले आणि हे नरकासुरांचे धर्मेंद्र प्रधाना सारखे लोकांचे जे दहन करतले आणि येता ते इलेक्शनात तुमकां दाखयतले. आणि आमचे जे प्रोटेस्ट आसा वी विल नॉट स्टॉप, वी विल कंटिन्यू दिस अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस गोवा till there is a change in the education system and till Dharmendra Pradhan resigns. अजित बाब खंय तरी आयज पीएमान ट्वीट केला की खंय तरी एक सिस्टम जनरेट करतलो आणि खंय तरी जेंका इनजस्टीस जाता नीट एग्जामी जागे ते खंय तरी जस्टिफाय करतलो म्हणून पीएमओचो ट्वीट हा. सो तो हे कितें पीएमओ म्हणटा तो जाला एक तियात्रीस्ट. आम्ही त्यांना खूप रिस्पेक्ट करता, आमचे आदरणीय प्रधानमंत्रीची आमी ताका खूप रिस्पेक्ट करता. ते काल येऊन गाळ्यो मारताले पळय राहुल गांधीक, हांव ते शब्द सुद्धा वापरपाक शकना. हांगा बायल्यो आसा, भुरगे आसा, ते काल थंय आयिल्ले आणि ते अब्द शब्द वापरताले. हांव ते म्हणपाक सुद्धा शकना, ते शब्द वापरताले. सो त्यांचे कल्चर आणि त्यांचे माइंडसेट कितें ते कळटा, पण आम्ही ते वापरना. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीची ताणे म्हणले की ते एज्युकेशन सिस्टम हे मरे सगळे पिशे काडपाक, हे डिस्ट्रॅक्ट करपाक, आपूण हे करतलो ते सगळ्यात सोपी गजाल म्हणल्यार कितें त्याची धर्मेंद्र प्रधानाक काडपाचो, ते करता तो. हे व्हडले व्हडले आश्वासन दिवंक कांयच जावपाना. तूं एज्युकेशन सिस्टम तुका चेंज करपाक न्ही, कर. पयलीं मूळ कॉज जे आसा ज्या खातीर 25 भुरग्यांनी सुसायड केला ते पयलीं रिजन हे कर, सॉल्व कर. कोणा खातीर सुसायड केला? धर्मेंद्र प्रधान. बिकॉज ऑफ देअर सिस्टम, बिकॉज ऑफ देअर लिकेज सिस्टम. ह्या सिस्टमा खातीर जाला ते पयलीं सॉल्व कर, मागीर तुका जाय ते कर, मागीर तूं चेंजीस कर. आमच्या बरोबर बस, विल डिस्कस. आमचे कडेन उलोवपा रेडी ना. हे डिफेन्स फोर्सीस आमी खूब रिस्पेक्ट करता, ते आमकां डिफेंड करपा आसता, बट हे काल आमकां दे अंडर द बिहेस्ट ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणून ते आमकां गन घेवन दिल्ली आमच्या भुरग्यांचेर ताणताले. ते RSSचे आणि हेचे बीजेपीचे कार्यकर्ते सिव्हिल ड्रेस घालून बड्यो घेऊन मारताले, बायलांक मारताले, भुरग्यांक मारताले, तकल्यो फोडल्या तेंच्यो. आणि आय विल नॉट हेजिटेट टू से फॅक्ट सांगता. तुम्ही पहिला बायलांक लिटरली दुपट्टा घालून तकलेर मारताले हे लोक. आणि हे कोण लोक जे युनिफॉर्मान नाशिल्ले, हे सिव्हिलान घालून लोक आशिल्ले ते करताले. सो हो आता क्रायम रेट बी सगळे हाडला, सगळे सिच्युएशन सध्या हाडलात. आणि हे तेणे तकली सगळ्यांनी हे जोडी नंबर 1 गोंयान आसा आणि वयर दिल्ली आहा तकली फोडल्या आपणाली. कितें करप म्हणून कळना. वी विल स्टे युनायटेड. द गोवन्स, गोंयकार आणि गोयची जनता अक्रॉस पार्टी लाईन्स आज हांगा आयला. काँग्रेसूच न्ही, सगळ्या पार्टीच्या हांगा आयला. आणि आम्ही कालय तसो प्रोटेस्ट केले, आम्ही तसे करत रावतले टील धर्मेंद्र प्रधान रिझायन्स. गोवा बीजेपी म्हणटा मिसगायड करता, काँग्रेस खंय तरी इश्यूचो फायदो घेता. मिसगायड करतात ते काल तुमकां तेच सांगले न्ही हांवें. ऑफिसा आमचे सकयल आयिल्ले प्रोटेस्ट करपाक. त्यांचो खुद्द मंत्री रोहन खंवटे ताणें कितें म्हणलें, हमारा प्रधानमंत्री निष्क्रिय आहे. अरे निष्क्रियचे अर्थ खबर आहा तुका? म्हणजे इनकेपेबल, कॅपॅसिटी ना त्याची. तूच एक्सेप्ट करता, आम्ही आमचे कितें उलयता, तू तुझ्याच उतरांनी घुसपलो मरे. सो हांकां एक कितें उलयता म्हणून कळना. हांव तेच सांगता, टर्मायटान तेची तकली खाल्या, त्यांचे आता हे मेंदू कमी झाला म्हणून ते कितें बडबडपाक लागले. आता एकटाच पहिली उतरा सारखी करा म्हणून सांगा, आमच्याकडे उलया. वास्कोच्या एमएलएन खंय तरी स्टेटमेंट केला की कोण आझादी मागता तेंच्यांनी पाकिस्तान, बांगलादेश. आता कितें आमी विषय खरे लोकांचे, भुरग्यांचे, गोंयकारांचे विषय काडटा न्ही. सो आता आमी पाकिस्तानी जातले, अँटी नॅशनल जातले, हिंदू मुस्लिम करतले, आता हे सगळे येतले. म्हणटले आजचो प्रोटेस्ट सुद्धा म्हणटले पाकिस्तानान हाडला, स्पॉन्सर केला. म्हणटले हांव आता घरा कडल्यान हांगा आयला, पेट्रोल पाकिस्तानात येयले. आता परत घरा वचपाक म्हाका USच्यान पयशे दिवचे पडटले. अजून नाका आशिल्ले उलयतलेच ते. आमकां इंडिया पाकिस्तान जाय पळय. हे डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स तुमचे हिंदू मुस्लिम करून कांयच जावपाचें ना. भुरगे आज जागे जाल्या, लोकांक कळ्ळा तुमचे खरे चेहरा पडदा फाश आज जाला, सगळ्यांक उजीर जाला. आणि येता ते निवडणुकीत तुमकां आमी दाखयतले कितें जाता. बोलो भारत माता की. आमचो बीजेपी गव्हर्नमेंट भ्रष्ट सरकार जायते वस्तू केले इंडियान, जायते त्रास केले, फार्मर्साक त्रास केले, आमचे मायनॉरिटीक त्रास केले. पूण दीस टायम दे हॅव टच द रॉंग स्पॉट. तेंची व्हडली मिस्टेक जाली. दे हॅव टच द रॉंग स्पॉट. दे हॅव टच द प्लेस वेर the entire nation will rise. Percentage of youth in India is much more than the jantele kon something amcho desh चलयताय.
this is the future of Goa, this is the future of India, this is the future of every state. आणि सगळ्या स्टेटीतले तर भुरगे भायर सरले, तुमची मिलिटरी फोर्स आणि तुमचे पुलीस कित्याक पावपा नाही? आमचे यूथ तर भायर सरले. आम्ही दुसऱ्या गावांनी झाला ते पळयला, जेनझी म्हणटाय तांकां, तुम्ही कॉक्रोच म्हणून नाव दवरला तांकां, ते जेनझी. आणि जेनझी जेन्ना भायर सरतले, एक आनी एक घरांतलो एक एक भुरगो भायर सरतलो. हांवें चोयला प्रेसाचेर बीजेपीच्या लिडरांचे भुरगे जॉईन जाले. सो डोंट प्ले विथ द यूथ. आम्ही सगळे सिनियर आहे ते त्यांच्या बरोबर आहे. सो यूथ यू ऑल मूव फॉरवर्ड. तुमकां जाय तेन्ना जाय त्या जाग्यार आम्ही सगळे भायर सरतले. ऑल द यूथ मूव फॉरवर्ड. वी आर विथ यू. एक आवय भुरग्याचो मोग असता, हांडयेर मारून ती ताका सांबाळटा. इवन जनवरांमध्ये दिसती पडटा आमकां. एक कोंबयेच्या पिल्याक घोवणे व्हरपाक जाल्यार कोंबी कितको झगडटा. आणि हे आमच्या भुरग्याक हे भाशेन मारताय, रस्त्यार काढून मारताय. इनअप्रोप्रिएट टच. मेल पुलीस आहे ते बायलांक मॉलेस्ट करता ते दिसती पडटा. तेंचे सगळ्यांचे मॉलेस्टेशन केस जावपा जाय. सो डोंट प्ले विथ द यूथ ऑफ इंडिया. एंड हे तुमकां जड पडटले. न्हू फकत इलेक्शन न्हू, तुमकां पार्लमेंट सोडून धांवचें पडटलें दिसता म्हाका. सगळे यूथ भायर सरले. सो this time I'm telling the Indian government, you have touched the wrong spot and the Gen Z will make sure they show you a place. भारतीय जनता पार्टी स्वतःक एक शिस्तबद्ध पार्टी म्हणटा. ही जर शिस्तबद्ध पार्टी आता ज्या पद्धतीन आमच्या भुरग्यांक, आमच्या देशातल्या भुरग्यांचेर लाठीचार्ज जाला, जावं आयज ते ज्या भाशेन वर्ड्स यूज करता भुरग्यांक, कॉक्रोच, वाळटी आणि कितें कितें तेंच्या हेतून, तेन्ना हांव विचारपाक सोदता, ही आता तुमची शिस्तबद्धता खंय गेली? आता खंय आहा भारतीय जनता पार्टीची शिस्तबद्धता? आणि तांकां ही भुरगीं जी आयज 22-25 भुरगीं सुसायड केला, आयज जे भुरग्यांचे जे हाल जाता तेजे कितें पडून गेल्लेले ना तांकां. हे आमकां सगळ्या जनतेक दिश्टी पडलेले आसा. तांकां फक्त पडलेले आसा की आयज आमचे काँग्रेस पार्टी जी फुडल्या इलेक्शनाक तेंच्या हातीन हो देश वयतलो सांबाळपाक, हेजेर तेंचो लक्ष चड आसा. बाकी भुरग्यांचें कितें जाता, तेंच्या शिक्षणाचें कितें पडलां हे तांकां पडोवन गेल्लेलें ना. हांव ह्या सरकाराचो निशेध करता आणि जो सपोर्ट आमच्या भुरग्यांक जावो हो आमच्या सगळ्या गोंयातर्फे आमच्या भुरग्यांक मेळटलो. थँक्यू. म्हाका पयली एक व्हिडिओ दाखोवंक जस्ट 30 सेकंड. सगळे विचारता धर्मेंद्र प्रधानाचो रिजायन कित्याक जाय. हे पळय 2 वर्सां पयलीं तेणी मिडियाचेर एक हे दिल्ले. तूं मातशी डेट सुद्दां तुम्ही चेक करूंक शकता तेजे. मातशें दाखया तेमकां. सीबीआई की जांच गिरने वाला है. जो भी लोग उसके तहत तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में परीक्षाओं के विषय. आता तुम्ही पाहू शकता, इट इज 2024 29 जून. 2 वर्षा पहिली सुद्धा त्यांनी सांगलेले हम लोग जांच करेंगे, स्ट्रिक्ट ऍक्शन लेंगे. आता 2 वर्षा झाली अजूनही त्याचे जांच आहे ना. त्याच्या खातीर आम्ही रिझाईन मागता त्याच्याकडे की बाबा तू रिझाईन जा. तुझ्याकडे 2 वर्षा टाइम दिला लोकांनी. 2 वर्षा टाइम देऊन सुद्धा तुझ्याकडे जाऊ ना हँडल करपाक, म्हणून आम्ही रिझाईन मागता. तुका इतके अक्कल येणार आहे, खुर्चीचे कितके मोग असा रे. आणि आमच्या मिनिस्टरांनी पहिली पाहून जाय व्हिडिओ. ते काँग्रेस हाऊसाकडे वचून प्रोटेस्ट करपाचे आणि आमचेच बॅनराच्या खाली येऊन तुका जागो मेळले. आणि रोहन खंवटो विचारता राहुल गांधी 20 दीस खंय असलेले. अरे तुमचा प्रधानमंत्री खंय असा रे? तुमचा प्रधानमंत्री खंय गेला रे? भुरग्यांचेर इतके लाठीचार्ज जाल्यार सुद्धा तेका अजूनही तेका न्हू
सबको चाहिए आजादी, हम सबको चाहिए आजादी, नफरत से चाहिए आजादी, बेरोजगारी से चाहिए आजादी, अन्याय से चाहिए आजादी, हम सबको चाहिए आजादी, तानाशाही से चाहिए आजादी, हम सबको चाहिए आजादी, डर से चाहिए आजादी, युवा विरोध सोच से चाहिए आजादी, शिक्षा पर हमले से चाहिए आजादी, लोकतंत्र पर हमले से चाहिए आजादी, हम सबको चाहिए आजादी, बेरोजगारी से चाहिए आजादी, नफरत से चाहिए आजादी, अन्याय से चाहिए आजादी, हमें सबको चाहिए आजादी, आवाज दबाने से चाहिए आजादी, भ्रष्टाचारी से चाहिए आजादी, हम सबको चाहिए आजादी, हम सबको चाहिए आजादी, झूठ से चाहिए आजादी, अन्याय से चाहिए आजादी, प्रमोद सावंत से चाहिए आजादी, विश्वजीत से चाहिए आजादी, संकल्प से चाहिए आजादी, दाजी से चाहिए हर हक से मांगो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हर हक से मांगो आजादी, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, हर हक से मांगो आजादी, लेके रहेंगे आजादी, हक से मांगो आजादी, लेके रहेंगे आजादी। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, काँग्रेस पक्षाचा